आमी आतां भक्तीपणान तुज्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक वेता। आमच्या खातीर तुवें कश्ट मरण सोसून तुजो अपरमीत मोग उगडाप केलोय। तुवें म्हळें, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं। ह्या उतरां मारिपांत तुवें सिसांक तुजे पाटलावदार जावंक उलो दिलोय। ह्या कुर्सावटेच्या भक्तीपणा मुखांत्र आमी समेस्तांनी तुजो पाटलाव करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता। पयलें स्थान जेजूक मरणाचें परमाण दितात। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार। एरांची जर्ती करिनाकात आनी तुमची जर्ती जावची ना। एरांचेर अपराधी म्हूण पैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण पैसाल जावचें ना। संवसारांत जायते खोटेपण चडोवन आयलां। आज आमी पातकाच्या वातावरणांत जिवन आसां। पेल्यांच्या मोगान जिवोवच्या, एरांची सेवा करच्या, नितीन आनी सतान जिवोवच्या साबार व्यक्तींक कश्टांचे साबार दाखले आजकाल माध्यमाचेर दिसतात, तशेंच आमकां वाचूंक मेळटात। जेजू जैतवंत जावन जेरुसलेमाक प्रवेश करतना ओसान्ना म्हणून बोबटल्या लोकांनी जेजूचेर कुर्साचें मरणाचें परमण वाचलें। सौम्या ही बोबाट जेजून आयकली आनी मावूनपणान बापाच्या कुशेक घालती मानगली। दिसपट्ट्या चिनयेन आमी एरांचेर परमण वाचता। दादलो बायलेक आनी बायल दादल्याक परमयता। आवय बापय भुरग्यांक आनी भुरगीं आवय बापायक परमयतात। आनी तशेंच धनी कामेल्यांक परमण दिवंच आसता। साबार फावटी आपूण ओर्तो म्हूण दाखोवच्या खातीर आनी आपणें सांगलेंच जायजे म्हणल्या मनोभावान आमी जियेता। अशें एरांचेर परमण जावं वाचच्या मारिपांत सौम्या आमी तुजेर कुर्साचें परमण वाचलां। तर कोण सौम्या तुका कुर्साचें परमाण दिल्लो? कोण सौम्या तुका कुर्साचें मरण दिल्लो? आतां आमी एक घडीभर चिंतून पळोवया। मागणें। सौम्या जेजू, पेल्यांतय आमी तुजी प्रतिरूप देखूंक, पेल्यांचो मोग करूंक, तांकां बरें करूंक आनी तांचे पासत मागोवंक आमकां तुजो आदार दी। निरपराध नीतला भशेन करूंक, अस्कतक्यांक कुमोग करूंक धैर्य दी। खंयच्याय कारणाक लागून एरांची जडती करिना जावंक आमकां सकत लाभय। सौम्या काकूळट आमची कर, सौम्या काकूळट आमची कर। सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे। दुसरें स्थान जेजूच्या कांद्यार कुरीस दितात। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार। कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं। कुरीस बारादीक तरी जेजू व्हड्या कुशेन कुर्सां वेंग मारता। आमचे भोंवती,
एरा मनशाक एका ना एका कुरीस वोवंक मेळटा. जावंक पुरो घरान बेबदो दादलो, दोस्ती स्त्री, आधुनीक संवसारांत वडिलांचें उतर आयकनातलीं भुरगीं, शेजाराच्यो दोशी, दुबळीकाय, पिडा शिडा, जिणेन एक वयर एक कश्ट, विराराय, बेजाराय भोगूंक मेळटना आमी देदोसपो जाता. जिणेन कांयच भरवंस नातिल्ल्या प्रमाणे जियेता. कुर्साक वेंग मारिल्ल्या जेजू थंय आमची भरवंसेची दिश्ट कांसोवया. मागणे. मोगाळा जेजू, तुज्या कांद्यार शिपायांनी दिल्लो तो बरादेक कुरीस तुवें कुशेन स्विकार केलोय. आमच्या कुटुंबांत जिवितांत आमकां मेळचें तें ल्हान व्हड कुरीस कुशेन स्विकार करूंक तूं आमकां शिकय. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें स्थान. जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. कश्टांतल्यान आनी वजन वोवयतल्यान म्हजे सरसी येया, हांव तुमकां विशीव दितलों. निंदा आनी जरबादेच्या माराक वळोवंक जाल्लो जेजू बरादेक कुरीस घेवन चलोवंक जायनासतना जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. दुबळ्या कुटुंबान वाडून जिवितांत येसस्वी जडूंक आशेच्या भुरग्यान सलवणी देखच्या वेळार ताका भोगचें दूख व्यक्त करूंक जाता गी. लोकांच्या बरेपणा खातीर दीस रात वावर नासच्या मनशां विरोध सगळे लोकूच उपराटला वेळार ताची दूख सांगूंक जाता गी. एक प्रामाणीक पतीन आपल्या बेबद्या पती बराबर जिवीत सर्न कुटुंबाचें बरेपण करूंक चलवल्ल्या वेळार तिका जावचें दूख सांगूंक जाता गी. आज आसताले साबार आसात, पूण दूख पुसताले ह्या समाजांत उणें जाल्यात. आसपणांत घालूंक साबार आसात, पूण उठयताले उणें जाल्यात. तर आमकांच एक सवाल करया. हेरांच्या पडणेक आमी कारण जावल्या, हेरांच्या सलवणेक आमी कारण जाल्या, हेरांच्या दुखाक आमी कारण जाल्या. तर ह्या कुर्सा वाटे वेळी आमचे वैयक्तीक जिणे वयर एक नदर मारया आनी कुर्सा पोंदाक पडिल्ल्या सोम्या तांवशिक्या आमची अस्कतकाय वळखून घेवया. मागणे. कुर्सा पोंदाक पडून उठून फुडें सरिल्ल्या जेजू, कुटुंबांनी विविध कुर्सा पोंदा सांपडल्यांक नवो भरवंसो तूं लाभय. तांच्या कश्टांत जातूं तांचो सांगात. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथें स्थान. जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. सोम्यान तिका पळयतस थंय काळीज कणवळ्यान भरलें. रडनाका म्हणालो तो तिका.
वैमगाळ बाबा भयणीनो, जेजूक दाविदाचो पूत म्हूण उद्गारतना मरयेक संतोश जालो. पूण आज तिच्या पुताक अपराधी म्हूण कुर्सांच्या मरणाक किलोवंक पुरुषांवर व्हरतना तिचें काळीज पापसालें. मरी आसायक जाली. तिजें कितेंच करूंक साद जालें ना. तिच्या पुता संगी ती कश्ट जाली आनी देवाच्या कुशेकाल जावन तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणाली. अशें मरी धैर्यान ताचो पाटलाव करता. जेजूक बुजोवंक ती प्रयत्न करता. आवयचो मोग विशाल. आवयच्या मोगान निस्वार्थी मोग व्यक्त जाता. आवय ह्या संवसारांत एक मोलादीक दिर्वें. पूण आजकाल जल्म दिवन पोसतिल्ली आवय जायत्यांक नाका जाल्या. आज आवयनी आपल्या भुरग्यां खातीर रडची परिस्थिती उब जाल्या. कितलींशीं आवय बापूय रडटात. आपल्या भुरग्यांची भलायकी बरी ना. काम तांकां ना मेळोंक ना. न्हेसोंक पांघरूंक ना म्हूण न्ही ती रडटात. कित्याक ती निरापराधी म्हूण. ती रडटात आपल्या पुता दुवेची भूत बरी ना. वायट सवयीची गुलाम ती जाल्यात म्हूण. थोडे पियेवणेची गुलाम जावन घरांत केस्त करतात. थोड्यांक तांच्या घरा भुरग्यां तावन देंकणे गाळी आयकोंक मेळटात. तांकां कोणशाक बसयतात. थोडी उलोवंक अवकाश दिनात म्हूण रडटात. तर आमी मरयेचेर दिश्ट घालया आनी आमच्या समाजीन विविध रितींनी कश्टांच्या सर आवय खातीर मागया. मागणें. जेजू आपल्या भुरग्यांक तावन अवमर्याद सोसूंक मेळच्या वडिलांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां मेळचो अपमान सोसून व्हरूंक जायती सश्टिकाय तांकां लाभय. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 5वें स्थान. सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरिसवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. एकामेकाचें वचें वोवया अशें क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळटल्यात. कश्टांच्या लोकांची पिडेस्तांची दुबळ्यांची दया पाविल्ल्या जेजूक आज बुजवण आनी आदार दिवंक कोणूच नात. ह्या संदर्भार सिमांव मात्र ताका कुमोग केली. आमच्या कुटुंबांत आनी शेजारा जायते व्यक्ती मुळावो गरजो नासतना कश्ट जातात. आस्पत्रेंत बिल्ल फारीक करूंक तांकां तांक नासतना, शिकपाक पयशे नासतना, वीज सगत जेवण घर नासतना ही आमच्या भावा भयणीची दोगदणी. असल्या परिस्थितीन सिमांव सांगाता चलचो जेजू कुमकेक आपयता. हांव तयार आसां. तुमी तयार आसात गी म्हणलें वचपी सवाल मोगाळ भाव भयणीनो ह्या स्थानांत आमी विचारचीं खरें जावन आसा. अनुभव आसले सांगतात पेल्यांच्या कश्टान वांटिली जातना आमकां चड वरतो संतोश मेळटा. तर आमी आमच्या पिरगजींनी आनी घरांनी एकामेकाच्या गरजान पावून जेजून दिल्लो नवो उपादेश पडलो जाल्यार आमची क्रिस्तीची सार्थक करता. सिरेनाच्या सिमांवाक जेजूच्या कश्टान वांटिली जावंक
एक वर्तें भाग मेळ्ळें, आमी आमचे समाजेंत एकल्यांक थंय क्रिस्तांक देखता जाल्यार आमचे थंय क्रिस्त वस्ती करता म्हणलें जाणा जावया. मागणे मोगळा जेजू आजुनी कश्टतल्या आनी पिडेस्तां थंय बरें मन दाखोवंक आमकांय तूं सिरनाच्या सिमांव जावंक आपणे दिताय. विविध रितींनी कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीचो खुरीस आळू करची कृपा आमकां दी म्हूण आमी मागता. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचें मुखामळ पुस्तक. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. कोलकाताची सांत तेरेज तिच्या भयणी संगी एका गल्लेची भेट करूंक गेली आनी थंयसर एका गुडसुलांत एकलो मेळे वस्तू न्हेसिल्लो दादलो एक सरस जिवन आशिल्लो. ताच्या घरा भितर लायट नाशिल्लो. घर सगळें धुळीन आनी कोयरान भरून गेल्लें. सिस्टरा, ताच्या घरा भितर सरता आसतना आमालसवेल्लो तो दादलो तांणी घरा भितर येवचें नाका म्हूण बोबाटी लागलो. पूण मादर तेरेज धैर्यान भितर सरली. घरा भितर एक उजवाडाची दिवटी पेटयली. घर सगळें नितळ केलें. तवल त्या दादल्यान बोबाटून सांगलें, आंगात हांव बायस सरा, म्हाका शिंसासोंक जाय आनी ह्या मेळ्यांच मोरोंक जाय. पूण मादर तेरेज तिच्या भेटे वेळार 3 फावटी ताच्या घराक भेट करून ताचें घर नितळ करून मनशा बरी जिवंक कुमोग केलें. जेजूचे कश्ट पळोवन वेरोनिका म्हणली एक स्त्री जेजूचे कश्ट आळू करूंक धैर्यान मुखार सरता. आमचे समाजेंत दिसपडते धैर्यान म्हणल्या बरी जायते कश्ट आसात आनी दुखांत वळवळटात. धाकल्याक आमच्या कुटुंबांत, वाड्यान आनी पिरगसीन भुरगीं, इवाजानां, वडिलां, स्त्रियो विविध रितीन कश्ट जातात. सबार फावटी तांचे कश्ट आळो करूंक आनी तांच्या गरजेंत आदार दिवंक जाणां ना जाल्यान वेरोनिका बरी बोवाळचान आनी धैर्यान पिडेस्तांची सेवा करूंक शिक्या आनी जेजू बरी स्त्रियांक तशेंच दादल्यांक एकाच रितीन मनोभावान पळोवंक देवाची कृपा मागया. मागणे मोगळा जेजू वेरोनिकान रक्ता गमान आनी धुळीन भरिल्लें तुजें मुखामळ पुसलें. तुजो प्रति उपकार जावन तुजें रुपणेचें तुवें त्या तुवालाचेर खांसयलें. तुजें रुपणें आमच्या काळजाचेर, आत्म्याचेर आनी सगळ्या आमच्या जिविताचेर खांसय म्हूण मागता. सोम्या खाकूळ आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें स्थान जेजू दुसरे बोटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. रोडोन रोडोन म्हजे दोळे उलपातात, म्हजे अंतस्कर्ण खळवळटा.
म्हजे परजेचो नाश जालो तें पळोवन भुरगीं आनी शाराच्या रस्त्यांनी झिंटमाण पडटात तें पळोवन म्हजी पिंत छळवून धरणीर पडटा. जेजूक अस्कतकाय वरवीं कलवाराची वाट भोव लांब, कश्टांची आनी पुरसणेची जाता आनी कुर्सापंदाक दुसरे पटी पडटा. सर्गीची वाट दाखोवंक आयिल्लो जेजू संवसाराच्या वाटेर भोव चड कश्ट जाता. जेजू जावन आसा आमकां बापा ससी व्हरून पावची सताची वाट. जेजून म्हळां अशी दरवाड्यांतल्यान भितर सरा, कित्याक ती वाट तुमकां सस्नाच्या जिविताक व्हरून पायता. जेजूची कलवरेची वाट आमच्या आत्मीक पयण्याचो संकेत आनी बुन्याद जावन आसा. मागणें, जेजू तूं आमकां बापा सरशी व्हरून पावची खरी वाट म्हूण आमी तीर्सत मानता. पातकां वरवीं म्हजो आत्मो नियंत्रण जाला, म्हजी कूड निश्चूर जाल्या, जिवितां बेसान जाल्या, त्या देखून आमी आमच्या चिनये पयण्या वेळार तवळ तवळ आदलोन पडटा. तुज्या दुसऱ्या पडणेच्या पुण्या वरवीं सर पातकांतली पयसवेची खुरपा आमकां तूं लाभय. सोम्या खावकुळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें स्थान. जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. व्हड एक लोकाचो मोह जेजू फाटल्यान वेतालो. ताजे मदलो थोड्यो स्त्रियोय ताजे खातीर रडल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून ताच्या कुशीन घुंवून तांकां सांगलें, जेरुजलेमाच्या धुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्या बाळा पासत रडा. कलवरेच्या वाटेर जेजूक जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो भेटतात आनी ताका बुजवण दितात. जेजू म्हणटा, रडा नाकात म्हज्या पासत, बगा रडा तुमच्या आनी तुमच्या भुरग्या बाळा पासत. एक फावटी एक व्यक्ती पिडेस्ताक पळोवंक आस्पत्राक गेल्लो, पूण थंयसर तो पिडेस्त लागीं रावल्ल्या वेळार आपणाक ताजी पिडा येत म्हणल्या भियान पयस रावन त्या पिडेस्त लागीं उलोवंक आनी बुजोवंक लागलो. नीज स्थिती समजल्लो पिडेस्त पळोवंक आयिल्ल्या व्यक्तीक समजता आनी ताकाच बुजोवंक मुखार वेता. जेजूची कूड मारांनी बेसान जाल्ली, काणांनी विशेव नासतना ती नितरण जाल्ली, माथ्यार खांटे आनी खांद्यार बारदी खुरीस असल्या स्थितींत आसलो जेजू आपणा बुजोवंक आयिल्ल्या स्त्रियांकच बुजयता. कुरीस वोवच्या जेजूक ताच्या कश्टा प्रास त्या स्त्रियेचे कश्ट चड जाल्ले जाय. जेजू म्हणटा, या म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्टांतले न्हू आनी वजन वोबयताले न्हू. हांव तुमकां विशेव दितालो. म्हजें जून तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. मागणें. सोम्या जेजू, आमचो पेलो कश्टातना आमकां कुरडें जावंक सोडिनाका. दिवंक कांय ना तरी एक भेट
बुजवणेचें एक उतर, पूण उलोवचें बरें मन आमकां फावो कर. आमचे कश्ट चिंतून तेच व्हडले म्हण लेखी नासतना आमच्या दुखा वेळार तुजी देख घेवंक आमकां सकत दी. आमचो पेलो आमी तुजे थंय येवंक आसची एक वाट म्हणलें चिंताप आमचे थंय रुपीत कर. बुजवण आशेंच्या प्रास हेरांक बुजोवंक आमकां शिकयतना, हेरांनी आमकां कुमो करीत म्हण आसूंच्या प्रास हेरांक कुमो करची व्यक्ती आमकां कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें स्थान जेजू तिसरे पटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. तवळ सोम्यान पाटी घेवन पेद्रूचे दिश्ट घाली. आज कोंब्यान सात घालच्या आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. कुर्साचें वजन आनी कुर्साचे वाटेर जाल्ली पुरासन सांबाळूंक जायनासतना जेजू तिसरे पेटी पडटा. सगळ्यांक बरें करीत, सगळ्यांचो मोग करीत आनी सगळ्यांक बक्षिल्ल्या जेजूक लोकांनी दिल्लो प्रतिफळ. जेजू काल्वारेच्या वाट चलता चलता कुर्साची जडाय चड जातेत वेता आनी ती जडाय सुसूंक जायनासतना नित्राणी जाल्लो जेजू कुर्सा पोंदा पडटा. तरी ताचे प्राय तो साणिना, बगार उठोवन परत्यान काल्वारी कुशी मेटा काडटा. आज मनीस पेद्रून केल्ल्या बरी सलवणी बगूंक तिरस्कार करता, कश्ट स्विकार करूंक इन्कार करता, त्रास काडूंक बेजार पावता, जेजूक उक्त्यान प्रगट करूंक भियेता. देखूनच आज वेगळासार, अहंकार जिवितांत देदुस्पर, धर्मीक जिवितांत एकसुरपण आनी अशें जिविताच्या राटावेळी मोदें कश्टन मनीस परतून परतून जिविताच्या कुर्सा पोंदा पडटा आनी वयर सरूंक आनी आपली मेटां फुडें काडूंक आशेता. मागणें. मोगळा जेजू, तुज्या तिसऱ्या पडणेच्या पुण्या वरवीं पडल्या आमकां सर्वांक, पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक आनी गरजेवंतांक तुजो हात दिवन व्हंकल आनी तुवें आमकां दिल्लें मिसांव मुंदरसूंक कृपा दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें स्थान जेजूचें आंग वस्त्र वण काडून ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें, पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसणा प्रास कूड व्हरती न्हय. कावणे तावन कुर्सा पर्यंत जेजू खालतो जालो. आतां ताचे लागीं आपणाची म्हणली एक मात्र वस्त आसली, ताजे आवयक दिल्लो दोगलो. तो दोगलो शिपायांनी जेजू तावन वण काडटना शिपायांनी जेजूक संपूर्ण दुबळो केलो. आतां ताचे लागीं म्हणलें कितेंच ना. आयच्या ह्या संवसारांत उण्या मोल्याची भोवसादें वस्तू न्हेसिल्ल्या एका पैण्याची गणने करिना. पूण कुशीन पॅन्ट शर्ट शू न्हेसून टाय घालून बशिल्ले लागीं कंडक्टर मोवाळायन ताका सर म्हूण उलो करता.
नेस्तलाचें वस्तूर मनशाचें घन आनी अंतस दाखयता. पूण त्या नेस्ताचेर 1-2 मनशांक मोल बांदूंक जाता गी. दीस आनी रात आनी तिचो धंदो चलोवन सूटबूट टिपटॉप नेसल्यार तो नितळ जाता गी. जिणीबण प्रामाणीक जिणी जिवन सादें सराळ नेसलो मर्यादांतलो जाता गी. शिपायांनी जेजूचे आंग वस्त्र काण ताका विणगो केलो. पूण ताचें मोल उणें जावंक ना. कित्याक बापाक मेचवाली चिनी जिल्लोस खुरपेसेलो ताजेर आसलो. मागणें. मोगळा जेजू, हेरांच्या कुडीक गौरव दिवंक आनी म्हजो बोवार्थ ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तकायाचेर न्हय, बगार तुजे दवरूंक कृपा दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें स्थान. जेजूक कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जशें मैजेन आरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय, तवळ ताका सतमांतल्या अर्येकल्यांक सश्णीक जिवीत लाभतलें. ते निश्ठूर शिपाई जेजूची कूड दोरयेन कुर्साक बांदतात आनी लोकनाचे खिळे जेजूच्या आतापांयाच्या आडामुखांत कुर्साक रिगयतात. आपले खिळ्यांनी पापसिले ते आचपाय, कांट्यांनी पापसिले ते मस्तक, सगळी कूड 3 खिळ्यांचेर. खिळे मारतना ताच्या कुडीचो शिरो तुटलो. कसलो आक्लास, कसलें विणगेपण, कसलो सिराप, कसलें अपमान. कोण पळय तें घडीत? कोणाचें काळीज कंदीन आनी बिरमोदेन कोसलां जायत? जेजू इंसर आटोपेटे सस्ता आमकां हेमकोंडाच्या उज्यांतले निवारच्याक. ह्या दुखी मदीं तो देवा लागीं मागता. बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात म्हणलें तें नेणांत. मागणें. मोगळा जेजू, तूं त्या कुर्सार उंकळ्ळय खिळ्यांच्या आदारनी. बगार तूं म्हज्या करताय त्या मोगाच्या आदारान तुज्या मोगाक पाटी मोग दिवं आनी म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक तुजो आदार दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्थान. जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. सत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. जुदेवांच्या आनी मातप्याऱ्यांनी जेजू कुर्सायलो. थंय तकले वयर अशें एक नांव बरोवन घाल्लें, जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. वाटेन वेचो लोक वाचून जेजूची खेळकुळां करतालो आनी तकली धोलोवन म्हणटाले, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार ह्या कुर्सा वयलो सकला दिवं आनी तुकाच तूं बाछाव कर. सुमार दनपार जायत त्या गांवाचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत तो उरलो. तवळ जेजून व्हडा थाळ्यान बोम मारून म्हळें, बापा तुज्या हातीं म्हजो आत्मो ओपसिता. तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर जेजू आपणाक सुखाली करता, आपणाकच त्याग करता
आमचेच भलायके विशांत आमचेच बरेपणा खातीर दीस रात चिंताव आमी केन्ना तरी अनेकल्याच्या खातीर चिंतल्ले आसा. जिणी बर कश्टांच्या आमच्याच पिरगेच्या लोकां खातीर, काम नासतना बेकार भोंवतल्या युवाजनां खातीर, जीव खावंक नासतना वळवळच्या कुटुंबां खातीर चिंतले या मागल्लें आसा. जिणयेंत अनेकल्या विशयान कांयच चिंती नासतना, कोणाकच बरें मागी नासतना, कोणाकच बरें करी नासतना सगळेंच आमच्याच बरेपणाक आमी पळयता. तर आमी जीव आसोनी समाजीक मेल्ल्या बरेंच न्हय वे. जेजून आपणाक संपूर्ण रितीन त्याग करून क्रुसाच्या मरणा पर्यंत ताणें ताकाच खाली केलो. मागणें. मोगळा जेजू, एकल्यान आपल्या इश्टा पासो जीव दिवच्याकी अर्थ मोगू दुसरो ना म्हणून तुवेंच म्हळें. तूं आमचे खातीर क्रुसार मेलोय आनी तुजे खातीर मरोंक आमकां कृपा दी. सोम्या खाकोळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्थान. जेजूची कूड मरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची चाकर्ण, तुजे उतरां प्रमाणें म्हजे थंय जावं. सोम्यान प्राण करतस ताच्या मोगाचे सीस मुखार सरले. जेजूची कूड कुर्सा वयली तांणी देंवयली आनी ताच्या दुखेस्त मायेच्या हातांत दिली. आनी मरी जेजूची निर्जीव कूड मोगान स्विकार करता आनी जेजूच्या कुर्साच्या बलिदानांत देवाची खुशी समजूंक प्रयत्न करता. जेजूक ताच्या बापान दिल्लें मिसांव संपलें. बापाच्या कुशेक खाल जावन ताणें कुर्साची कस सोंसले. आमच्या सडवणे पासून तांचे जिवान ताणें बलिदान जावन भेटयलें. देवान आमकांय एक आपोवणें, एक मिसांव दिलां. जावंक पुरो एक काजारी, एक एजाक या धर्मीक वा शिक्षक या शिक्षकी हें संपूर्ण करूंक आमी प्रयत्न करचें आनी अशी आमची चिनी सार्थक करूंक धैर्य घेवचें. कुर्सार उमकळच्या जेजू थंय ह्या दिशेन आमकां प्रेरण जावं दी. मागणें. मोगळा जेजू, तुजी निर्जीव कूड मरये मायेच्या उस्क्यार दवरली. मरयेन आमच्या मोगा पासो सटणीकाय सांबाळली. आमच्या मरणाच्या वेळार तुजी काकुळत आमकां लाभय. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्थान. जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या पुनाजीवनपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कुटुंबाचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताजो सारको हांव जायना जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनाजीवन जातलो म्हूण म्हजो एक भरवसो आनी आशा. मेल्ल्यांत सटनाचे जिणयेक आमी जल्मता. मनीस जावन जल्मल्ल्या हर एकल्यांक मरोंक आसा. सोमी जेजू मेलो, ताका निकेपिलो, पूण निकेपिल्लो जेजू पुनाजीवन जालो. आमी ताचे बरी जिवन जातल्या मोगाचें जिवन सारून आमकां संपूर्ण खाली केल्ल्या वेळार स्वार्थ साणून
निस्वार्थी जिणी जिल्ल्या वेळार पेल्या मदें समाधानाचें हाचेर आमी जाल्ल्या वेळार खंयसर द्वेश आसा थंयसर मोग, खंयसर राग आसा थंयसर बोगसणें, खंयसर स्वार्थ आसा थंयसर निस्वार्थी ओंपल्या वेळार आमी बुजवण मेळाचें म्हणून आशेच्या प्रास चड हेरांक आमी बुजयल्ल्या वेळार हेरांनी आमचो मोग करी जाय म्हूण आशेच्या प्रास आमी हेरांचो मोग करतना दिल्ल्यांत आमी घेता, बक्षिल्यांत आमकां बोगसणें मेळटा आनी मेल्ल्यांत सस्तेजी चिनयेक आमी जल्मता. मागणें. सोम्या जेजू, तुज्या मरणांत बापा काल्तिमान घालन पुना जिवनपणाचो नवो बरवसो दिलोय. आमी आमच्या दिसपट्ट्या चिनयेंत एका संगतीन आमचें जिवीत अर्थाभरीत करून सस्नता जिविताक वन पावच्या वाटेर चलोवंक आदार दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे खातीर कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. स्वादीक जेजू, तुज्या कुर्सा वाटेचो नियाळ करन आमची जिणी तुजी जिणये सारकी करूंक आमकां तुजो आदार दी. तुज्या आदारान आमची यात्रीक जिणी तुका एक काणी करूंक आमी प्रयत्न करता. आमचो भावार्थ धंडळतना आमी तुका उलो मारतल्या वेळी तूं आमकां आयक आनी धैर्य दी. आमच्या परिसरांत सतानितीन जिवंक अडखळ येतना तूं आमकां बळ दी. दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या गरजेंत पावोवंक आमकां उदार मोन दी. अशें आमच्या जिणयेन तुज्या राजाची पदवी आनी महिमा सस्नाच्या सस्ना गावंक आमकां फावो कर. आमेन. प्रत्येक जावन आज कुर्सा वाटेचो नियाळ करता आसतना आमी उगडास काडया आमच्या पाप सैपाच्या इरेद्या वसत. प्रत्येक जावन ताजी भलायकी परत एक पटीन ताका फाटीं मेळोन पवित्र सभेन ताका दिल्ली ती वर्ती जबाबदारी परत करूंक सोम्या कडेन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमे तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगेवंत मरिये, देवाचे माये, आमा पासत विनाची कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आतां आनी सदां सदां सर्वता. आमेन. मोगाच्या न्हू ह्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणाक वांटणी जाल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आमचे खातीर आनी आमच्या सोडवणे खातीर सोम्यान सुचयल्ले कश्ट वळवळे आमच्या जिवितांतल्या सदांच समस्याक एक पर्याय प्रेरण जावन दीत. ह्या चुबले वर्सा जेजूच्या कुर्सा संगी भरोशाची यात्रिका जावया आनी आमचें जिवीत अर्थाभरीत करया.